सायडीक मातशें तुमी वाट सोडा तांकां फाटल्यान राव जालो. आतां आमी बेणावले पंचायतीन आमी हांगा येयल्ले आसा आमी हांगा जेन्ना बेणावले पंचायतीन हांगा पावले तेन्नाच सरपंच तेन्नाच भायर सरोन तो खंयच्या तरी डेमोलिशनाक गेला म्हणून आमकां दिलें आनी थोडे गजाली दाखोवपाक जाय आसले की हे जे जाता पळय स्मूथली जायना आनी तें सारकें जायना म्हणून. आतां स्पेशली ह्या पंचायतीची जी वेबसायट आसा आतां हांगा एक हो टुरिजम बेल्ट आसा हांगा मेन म्हटल्यार हॉटेल जेन्ना हांगा बिजनस आसा तेन्ना हांगा कितें बाबा पंचायतीन कितें फंड येता कितलो हांगा एक्सपेन्स जाता कितलो इनकम जाता कितल्या जाणांची हांगा लायसन्सीस आसा कितली न्यू हॉटेलां हांगा येवपाची आसा कितले न्यू प्रोजेक्ट हांगा येवपाचे आसा हें सगळें लोकांक कळपाक जाय आनी तें कळपाक लागून ती वेबसायट अपडेट जाय. डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन डीओपीन लास्ट मार्चान जेन्ना आमी आरजी वचोन तांकां मेळ्ळे आमी सांगलें आमचें मेमोरेंडम तेंच्यांनी सगळ्या पंचायतींक व्हिडिओच्या थ्रू सेक्रेटरीच्या थ्रू पंचायतीक पावयल्लें आहा आनी सेकेंडली डीओपीन आपूण एक त्यांच्या सायडींच्यान एक सर्क्युलर काडला ते सर्क्युलरान तेंच्यांनी वेबसायट अपडेट करची म्हणून तांकां परतो रिमायंडर धाडला. आतां इट इज नॉट की आतांच हो वेबसायट अपडेशनाची जी गजाल आहा पळय ती आतांच येयला म्हणून 2019 हायकोर्ट ऑर्डर जाल्या उपरांत हे अपडेशन कंपल्सरी जावपाक जाय आसलें बट अजून मेरेन खुबशा पंचायतीन ते करूंक ना म्हणून आमकां डायरेक्टर ऑफ पंचायतींच्यान जेन्ना मोविन गोदिनोक आमी लास्ट इलेक्शन जेन्ना विरेच्या नांवार जेन्ना क्वेश्चन गेल्लो विरेशान क्वेश्चन विचारलेलो तेन्ना आमकां रिप्लाय मेळ्ळें की वेबसायट अपडेट ना. तशीच सिमिलर ह्या पंचायतीची बेणावली पंचायतीची वेबसायट अपडेट ना म्हटल्यार ग्रामसभेन कितें रेजोल्युशन्स घेता ग्रामसभेन कितें 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 इश्यूज जाला तेचेर कितें तेंच्यांनी रेजोल्युशनां घेतलां कितें सोल्युशन काडलां इन्स्पेक्शनां खंय जालां आतां सरपंच डेमोलिशनाक गेला आतां खंय गेला कितें गेला लोकांक खबर ना आमकांय खबर ना. जर आमकां पळोवपाक जाय जाल्यार आमकां कळपाक जाय जाल्यार आमकां RTI घालची पडटा आनी हें सगळें जावपाक जायना म्हणून वेबसायट अपडेट जावपाक जाय. मागीर अजेंडा मिटींग तेंचे जे मिनिट्स ऑफ मिटींग आसता फोर्टनायट मिटींग जाता तितून ते कितें फोर्टनायट मिटींगेक कितें डिस्कशन करता अजेंडा कितें आसता कोणाक लायसन दिवपाचें कोणाचें रिवोक करपाचें कितें हें सगळें तेंच्यांनी ते वेबसायटीचेर घालपाक जाय. तेंचो इनकम एक्सपेन्स जो जाता एवरी मंथ जे ते हें करतात फोर्टनायट मिटींगेक डिस्कस करता तो पब्लीक तेंच्यांनी करपाक जाय. तेंचें बजेट आसा तें पब्लीक करपाक जाय. टेंडर काडटा कसलेय कामाचें टेंडर आसा ते टेंडर पब्लीक जावपाक जाय. ते टेंडर कोणाक गेले ते पब्लीक जावपाक जाय. कोणाक कितलो पेमेंट गेलो हे पब्लीक जावपाक जाय. कमिटीज आसा कमिटीज मागीर VDC कमिटी आसा बायोडायवर्सिटी कमिटी आसा ह्या कमिटीजान तेंच्यांनी कितें काम केलां तें पब्लीक जावपाक जाय. तेंचे मिनिट्स ऑफ मिटींग आहा ते पब्लीक जावपाक जाय. सो हे सगळे जे गजाली आहा हे पब्लीक जायना आनी ते ह्या पंचायतीन जाल्ले ना. सो ते डिस्कस करपाक म्हणून आमी येयल्ले पूण ते आतां सरपंच आमी येयल्यार रोखडोच तेन्नाच कित्याक गेलो हो आमकांय खबर ना कित्याक आतां ते भितर सांगता तो सांगता डेमोलिशनाक गेला म्हणून पूण हे गजाली जावपाक जाय. ऑलरेडी मेमोरेंडम्स गेला आनी मोविन गुदिनो हेंय सांगलां हे लोकांक हांव परते परते कित्याक सांगता मोविन गुदिनोन हें सांगलां की जर वेबसायट अपडेट जर सरपंच करिना जाल्यार तेचेर डिसक्वॉलिफिकेशन घालपाक लोकलाक रायट आसा पब्लिकाक रायट आसा. आतां हो एक सादी गजाल न्हू हें जेन्ना पंचायत आपले जे इन्फॉर्मेशन आसा पब्लीक इन्फॉर्मेशन आहा हें लिपोवन दवरता नाजाल्यार RTI घालपाक लोकांक लायता हो एक क्रायम आसा आनी तो लॉ आसा पळय तो ब्रेक करता तेका लागून ते वायलेशनाच्या अंडर ते डिसक्वॉलिफिकेशन घालपाक मेळटा. हांव लोकांक हे इतल्याक लागून सांगता की जे आमचे भुरगे व्हिडियोज पळयतात नाजाल्यार जे ग्रामपंचायतीन लोक एक्टीव आसात त्या लोकांनी हे कायद्याचो यूज करपाक जाय. सरपंचाक पंचायतीक पंचायत बॉडी सेक्रेटरी हांकां भंय पडपाक जाय की लोक आसा हे लोक आतां जागृत जाल्ले आसा लोकांक अवेरनस क्रिएट जाल्ले आसा आनी लोक आपलो जो रायट आसा पंचायत राज एक्ट जो आसा पळय तो फॉलो करता लोक रीड करता आनी तो पंचायतीक फॉलो करपाक लायता म्हणून. आतां ह्या पंचायतीचो एक आमचो एक इम्पॉर्टंट इशू आसलो तो अगेन स्क्रॅप यार्ड. आतां हे स्क्रॅप यार्डाचे कितें स्टोरी जाला स्क्रॅप यार्डाची कंप्लेन आमी फर्स्ट घातली तेजेर मागीर कितें जालें तें मेल्विन बाब तुमकां ब्रीफ करता. म्हजें नांव मेल्विन डिसिल्वा रेव्होल्युशनरी गोन्स. आमी 30th मार्च आमी एक कंप्लेन घायलोली आगसोना दांसवाडो थिंगा एक स्क्रॅप यार्ड आसलें. सो लोकल्स ते सगळे आमचे कडेन अप्रोच जाले आनी तेणें आमकां सांगलें बाबा आमकां त्रास जाता आमकां सोंसूं जायना नॉयज सगळें पोल्युशन. सो आमी अप्रोच केलो पंचायतीक BDO लेटर केली डेप्युटी कलेक्टरा लेटर केली आनी गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय लेटर केली. सो आमकां विलेज पंचायत काना बेनावलीन आमकां नोटीस काडलो फॉर इन्स्पेक्शन पूण कांय कारणां लागून तें इन्स्पेक्शन जावना बिकॉज सेक्रेटरी वॉज अनएवेलेबल. आमी मानून घेतलें केन्ना ते बिजी आसता न्हू. मागीर आमचो एक मेमोरेंडम येयलो फ्रॉम द BDO आनी तो मेमोरेंडम घेवन हांव पर्सनली सेक्रेटरी मेळोंक गेलो
आनी ताका सांगलें हेजे वयल्यान कितें एक्शन केन्ना आमकां इन्स्पेक्शन दिता तुमी. सो तो म्हणलो लागलो आपण फोर्टनायट मिटिंगे घालता आनी आपण इन्स्पेक्शन काडटा. आतां आमकां एक डावट कसो कित्याक इतू टायम जावन गेलो हेंचे फोर्टनायट मिटींग जाता जायना ती खबर ना आमकां. सो आमी RTI गायली फोर्टनायट मिटिंगे फॉर 6 months आनी पयरूच म्हाका RTI मेळ्ळ्या आनी तेणी कितें दिलां 29th लास्ट 6 म्हयने घातलेले फ्रॉम 11th of November टील 6 months. सो 29th टील सो आमकां RTI दिल्या आनी तेजेर वयल्यान आमचो मेमोरेंडम आनी कंप्लेन मिटिंगे पडल्या डिस्कस जाल्या इन्स्पेक्शनाक काडपा नोटीस येयल्या तेजे कांयच खबर ना आमकां कांयच कम्युनिकेशन ना. सो आमी आज विजीट करूंक गेल्ले पंचायतीक पूण अनफॉर्च्युनेटली सरपंच गेलो भायर सावन गेलो ताका काम पडलें म्हूण आनी सेक्रेटरी हूंय ना हय तो आसो ना हय. पूण आतां जे जाग्यार स्क्रॅप यार्ड चलता थिंगा आमचे गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डूय येयल्ले इन्स्पेक्शन करून आनी तेणी एक रिपोर्ट सबमीट केला दिसता म्हाका बिकॉज हांवें ताका फोन करून विचारलें तेणी म्हणटा एक रिपोर्ट सबमीट केला पडूंक तुमी थिंगा जावंक शकता आखो स्क्रॅप यार्ड क्लीन केलो. आतां रेव्होल्युशनरी गोवन्स कंप्लेन घाता हांव तुमकां इतलें सांगूंक सोदतां बाणावले पंचायतीक आमी तर केसलो केन्ना कायदो मोडूंक ना आमी सगळे कायद्यार अंडरू काम करता. सो तुमी आमच्या कडेन कम्युनिकेशन कित्याक लागून करना आमकां खबर ना. फोन नंबर आसा एक वॉट्सॅप मेसेज येता तुमची आमकां हांव पर्सनली येवन मेळून गेलो सेक्रेटरी पूण आजून मेरेन तेजेर मेमोरेंडमाचेर कंप्लेनीचेर आमचे कंप्लेनीचेर एक्शन जावंक ना. सो आतां हें कित्याक जायना आमकां 2 शिंगां ना वो आमी कसलो कायदो मोडूंक ना आमी सारके लोकल भुरगे जावचे. सो जोरी तर आमी तुमकां एक कंप्लेन घाता एनी पंचायत लोकल बॉडी तुमी एक्शन कित्याक घेयना वो तुमी मॅरी गो रावंड कित्याक खेळटा वाय नो कम्युनिकेशन. ओके सो मागता हेज्या मुखार आमी बाणावले आमी जायते इश्यू आहाय आमी तुमचे कडेन येतले आमी जाणा तुमी एक न्यू पॅनल ओके पयले कोण आसले ते आमकां खबर ना पूण न्यू पॅनल तुमी आसा बेनावली पंचायत मागता तुमचे कडेन आमगे आनी कंप्लेन्स येतल्यो आमी इश्यू थोडे फायंड आउट करून दवरला. सो आमगे कंप्लेनीचेर तुमी आमकां इन्स्पेक्शन दिवचें अंडर पंचायत राज एक्ट वॉट एवर रुल्स एंड रेग्युलेशन आसा थंय तुमी आमकां इन्स्पेक्शन दिवन ते सिट्युएशनाचेर तुमी एक्ट करचें. ओके थँक्यू व्हेरी मच. आतां हिंगा जे पळय एक वजा म्हणटा ते भाशेन घडला आनी ते म्हळ्यार आमी जेन्ना पंचायतीन येयले फटाफट सरपंच आनी थोडे 5 मेंबर जे आहा ते इन्स्पेक्शना वयता म्हूण गेले. आमी तांकां सांगलें एटलिस्ट 10 minutes to 5 minutes आमकां दी उलोवपाक आमकां डिस्कस करपाक हे थोड्या विशयांचेर. पूण सरपंच सारको इतलो हारी आसलेलो हांवें म्हज्या लायफान अशें करून केन्ना चोवूं ना कित्याक आमी जेन्ना कंप्लेन पयलीं घाल्ल्यो जाल्यार आमकां जाय ती डिले केली. आमकां एक पाटी इन्स्पेक्शन कॅन्सील केलें मेल्विनान घायली तेगलें इन्स्पेक्शन कॅन्सील जाल्लें. तेच्या पयलीं आमी जो खाऱ्या बांदार जो बांद आहा थिंग स्क्रॅप यार्ड आहा थिंगाय आमी कंप्लेन घायली. आमकां मेसेज घायली म्हण ते रॉंग मेलाचेर आमकां मेसेज धाडली आनी ती मेसेज आमकां पावना. मागीर इन्स्पेक्शन कॅन्सील जालें आनी आतां जे भाशेन तो ते पळय गेले म्हाका दिसता बाणावलकारान हुशार जावपाची गरज की इतली आतां एक्टीव जाल्याय म्हूण. सरपंच आमगे न्यू पॅनल जाला आसतलें पूण सरपंच जायतीं वर्सां जालीं तोच सरपंच आहा हिंगा जायते वर्सां तो हिंगा फंक्शनींग चलत ते गेले. सो हांव इतलें मागतां की लोकां कडेन तुमी जागृत जाय कित्याक हे भाशेन एक्टिवनेस जरी तर आमगे सरपंचान दाखयलें जाल्यार म्हाका दिसता जायत्यो इलिगॅलिटीज ज्यो पळय आहाय त्यो बंद जातल्यो. आनी हांव मागतां ज्यो इलिगॅलिटीज ज्यो आमी हायलायट करतले ते हेच भाशेन आतां इतली हें उत्सुकता दाखयल्या तेणें तेच भाशेन ते दाखोवन ते आमगेल्यो मुखावयल्यो ज्यो कंप्लेन्स येतल्यो तेजेरूय ते इतली हेच भाशेन एक्शन घेतलें म्हूण हांव समजतां. ते बरें करून